कितले खोदूळ आणि घाण उदक घरांतूच सवाय भितर फिल्टर करपाचे तंत्रज्ञान एके रशियन कंपनीन तयार केला। कंपनी सांगता त्या प्रमाण हो फिल्टर लोकांक सहज परवडपाचो। केंद्र आणि गोंयान मिळून ही फिल्टर करपी कंपनी गोंयांत हाडल्या। वॉटर फ्रीडम रेव्होल्यूशन ही रशियन कंपनी। तंत्रज्ञानाचो सोद लावपी विज्ञानीक विक्टर पॅट्रिक कंपनी शिरोड्या फॅक्टरी घालता। कंपनीचे लोक आणि वैज्ञानिक दिकतेच मुख्यमंत्र्याक मिळून गेले। भारतान पयलेच फावट असो प्रॉडक्ट तयार जाता। पळयात रिपोर्ट। कंपनीचे लोक पयलीं सद्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीक मेळिल्ले। वर्ष 2010 गडकरीन रशियेक वचून या HRCM नॅनो टेक्नॉलॉजीचे प्रात्यक्षिक पळयल्लें। ह्या फिल्टराचो सोद घेवपी वैज्ञानीक प्रोफेसर विक्टर पॅट्रिकान प्रात्यक्षिक करून दाखयलें। ऑयल भरशिल्लें उदक पसून तो फिल्टर पिवपाच्या उदका इतलें नितळ करता। उपरांत 2013 प्रोफेसर विजय भाटकराच्या फुडारपणा खाला भारतांतले विज्ञानिकांचे पॅनल रशियेक वचून तांणी ती टेक्नॉलॉजी पळयली। तेन्ना गोंयचो अधिकारी एल्विस गोम्सूय त्या गटा बरोबर रशियेक गेल्लो। India, we are facing a lot of problem as far as drinking water is concerned. In the rural area, even the population which are getting the water, that is not the water up to the level which we need. And this is a very revolutionary experiment because in India, a lot of people who have diseases because of polluted water. So this can be experiment which can be is good and economically viable, and which can help to the poor people of India to getting a good drinking water, which is going to change their life also. At the same time, there is a lot of problem of environment because a lot of rivers are polluted. If we can use this type of filter, we can stop the pollution of the river also. हो प्रस्ताव गोंयाकडेन आयलो। सरकारान गोंयांत प्लांट घालपाक जागोय दिलो। शुक्रारा रशियन विज्ञानीक वॉटर फ्रीडम रेव्होल्यूशनाचो निलेश नील, विज्ञानीक प्रोफेसर विजय भाटकार आणि गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकाऱ्यां बरोबर मुख्यमंत्री पर्रीकारान बसका घेतली। फॅक्टरीचें काम शिरोड्या उद्देगीक वसणुकेंत म्हयन्या भितर सुरू जातलें आणि सुमार वर्सान कंपनी वॉटर फिल्टर तयार करपाक लागतली। कंपनीच्या लोकांनी शेनवारा शिरोड्या वचून जागो पळयलो। It's a 21st century discovery, there is no doubt. The world will gain extreme solution for the water problem. प्रोफेसर विक्टर पॅट्रिक म्हणटा लोकांक हे फिल्टर सामके सवाय भितर मेळटले। It can purify water extremely efficiently, and it is extremely price efficient in terms of 1 liter. It's easy usable in rural areas. It can be used in rural areas of India. It doesn't involve any electric power, any chemicals. It's a very efficient sorbent which can be used for every family in India. This is a new technology, this is a new sorbent with unique qualities which is outstanding out of any sorbents out there on the market. It can purify water extremely efficiently, and it is extremely price efficient in terms of 1 liter. It's easy usable in rural areas. It can be used in rural areas of India. It doesn't involve any electric power, any chemicals. It's a very efficient sorbent which can be used for every family in India. In my opinion, that the decision is already done. We will have the factory in Goa in the nearest time, and we will start working on this project from now on. We are very optimistic. We think we can do it within 12 months. सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी आणि चेतन गवस। दालगात कोंकणी अकादमी आणि फादर फ्रेंडी जेदा कोस्टा ट्रस्टान आयतारा वेगवेगळ्या मळार बऱ्यापैकी कामगिरी करतल्यांक गुलाब पुरस्कार दिले। बऱ्यापैकी तियात्रीस म्हूण प्लाटिडा डायस, शेतकार थॉमस फेर्नांडीस, लेखक गोदालूप डायसाक पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकारान पुरस्कार भेटयले। ट्रस्टाचो अध्यक्ष फादर मॅन्युअल गोम्स, फादर कोसेसाव दा सिल्वा आणि बाकीचे मानेस्त आशिल्ले। पुरस्कार दिवचे पयलीं गोंयच्या निसर्ग आनी संस्कृतीक दायजाचेर खासा कार्यावळ जाली। गोंयकारांनी गोंय वांटप काय उरिल्ल्यो 336 खणी वांटावंक प्राधान्य दिवप हे स्वता थारावचें म्हूण पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकार उलयलो। गोंयकारपण सांबाळपा खातीर गोंय सांबाळचें म्हूण ताणें उलो मारलो। हांव जेन्ना गाडी वापरता ती लोखणाची आसा। हांव केन्नाच म्हणचो ना आमकां मायनिंग नाका म्हणून, पण मायनिंग जें आसा ती मायनिंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। आमकां खणी जाय, आमकां विकास जाय, आमकां सगळे गजाली जाय, पूण आमचे हे सगळे माणकुले गोंय आसा ते गोंयचे क्षेत्रफळ पळोवपाक जाय, एकंदर एरिया पळोवपाक जाय, आनी ती पळोवनूच आमकां आमी जास्तीत जास्त जर जंगल राखून दवरले जाल्यार आमी व्यवस्थित जगूंक शकता।
गुलाब पुरस्कार जैतिवंताचे वतीन गोदालूप डायस उलयली. प्लातिल्डा बायक तियात्रांचो, थॉमस बाबाक शेतांचो आनी म्हाका कोंकणी भाशेचो. प्लातिल्डा बायन तियात्र माची उखलून दवरली. थॉमस बाबान शेतकामत केलें आनी हांवें म्हजी पिशेपणां व्यक्त करूंक निबंध, कथा आनी कविता बरयल्यो. त्यो तुमकां आवडल्यो. हाचो पुरावो म्हणल्यार आज फादर फ्रेडी जे डेकोस्टा मेमोरियल ट्रस्टा वतीन आमकां भेटयल्ले पुरस्कार आनी आमचो केल्लो भोवमानान सत्कार. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. इतल्याने खबर क्षेत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.